कांद्याच्या दरांत सामान्य मनशाच्या दोळ्यांनी मोल आयकूनच दुकां हाडल्यात। कांदो जेवणाची चव वाडयता, मात ताचे वाडटे दर पळोवन सामान्य मनशाक बोल्साक चिमटो काडून कांदो घेवचो पडटा। सद्याक भायर बाजारांत कांदो दर किलो 120 रुपया मोल आसा। फुडल्या कांय दिसांनी हो कांदो सर्वसामान्य मनशाच्या दोळ्यांत आनीकय दुकां हाडपाचो आसा। सद्याक शेजारची राज्यां कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान येवपी कांदो साप कमी जाला। हाका लागून कांद्याच्या दरांत भरमसाट अशी वाड जाल्या। बारीक कांदे 100 जाल्यार मोठ्या कांद्याचो दर 120 रुपया किलो आसा। पावसाळो सोंपूनय सतत पडपी पावसाक लागून कांद्याचें पीक इबाड जाला। ह्याच कारणाक लागून कांद्याचे दर वाडत आसा, कारण सांठोवन दवरिल्लोय कांदो आतां सोंपत चल्ला। कांदो हो जेवणाचो म्हत्वाचो भाग, जेवणाक रूच हाडपी म्हत्वाचो घटक। मात कांद्याचे सद्याचे दर पळयतकच सादारण मनशाक कांदो खावच्या पयलीं 100 फावटी चिंतचें पडटा। कांदो कुशिल्ल्यान फुडले कांय म्हयने कांद्याचो दर वाडून उरपाची शक्यताय आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।